नमस्कार। आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या विजनाच्या अंतर्गत आविष्कार एक्झिबिशन अँड प्रमोशन हांच्यांनी 3 दिसांचे एक्झिबिशन कम प्रमोशन हे तालिगांव कम्युनिटी सेंटरान भरयल्लें आसा आनी हे मेगा एक्झिबिशन आत्मनिर्भर भारत आनी जशें आमी स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटात, आमच्या मुख्यमंत्र्याचें विजन आसा की गोंय स्वयंपूर्ण जावचें आनी त्या दृश्टीन एक केंद्र सरकारांतल्यो वेगवेगळ्यो स्किमी आसात, हाचे पूर्णपणे डिस्प्ले वेगवेगळ्यो स्किमीच्या संदर्भात आसतल्यो। हे सगळे डिस्प्ले हे 3 दीस पळोवपाक मेळटले। ताचे भितर हेल्थ आनी फॅमिली वेलफेअर आसत, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आसत, एग्रीकल्चर आनी फूड प्रोसेसिंग आसत, एनवायरमेंट अँड फॉरेस्ट, हँडलूम आनी हँडीक्राफ्ट अशे वेगवेगळे डिपार्टमेंटांचे थंय डिस्प्ले जातले आनी हातूंतल्यान गोंयची भुरगीं जी यूथ जे आसात तांकां एक तातूंतल्यान डिटेल जी माहिती आसा ती थंय मेळटली। हें एक्झिबिशन सकाळीं 13 तारखेर 11 ताची सुरवात जातली आनी 15 तारखेर सांजचे 5 वरांचेर तें एक्झिबिशन थंय बंद जातलें आनी त्यामुळे 3 दीस 13, 14 आनी 15 अशे 3 दीस फ्री ऑफ कॉस्ट, नो एंट्री फी अशें एक्झिबिशन आसतलें। हांव विनंती करतां की गोंयच्या सगळे यूथ आसत जांकां केंद्र सरकाराच्या स्किमीची माहिती जाणून घेवपाची आसत किंवा केंद्रांतल्यो वेगवेगळ्यो स्किमी आसात, ह्या संदर्भातली माहिती जाणून घेवपाक सगळ्यांनी अवश्य विजीट करची, इतलें हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करतां। थँक्यू।